भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया लामा ह्या प्राण्या विशीं. तो दक्षिण अमेरिकेंतल्या एंडीज दोंगरांनी मेळटा, खास करून पेरू, बोलिव्हिया, चिली, इक्वाडोर, अर्जेंटिना. तो पाळीव प्राणी, उंटाच्या कुळांतलो. सामान व्हरपाक आनी लोकर मेळोवपाक तो पोसतात. ताचें शास्त्रीय नांव लामा ग्लामा. लामा ग्लामा हो मुख्य लामा. तो पाळटात. लामा गुआनिको हो रानांनी मेळटा. विकुनिया लामाची लोकर खूब मोव आसता. अल्पाका होय लोकरी खातीर प्रसिद्ध. लामाची उंचाय 5.5 ते 6 फूट आसता. वजन 200 किलो मेरेन. तो चडांत चड 25 वर्सां जगता. राग आयलो काय तो थुकता, ही ताची खासियत. पूण सामको सोशीक प्राणी, बुद्दीन हुशार, रोखडो माणसायटा. भुरग्यांनो, दोंगरांनी सामान व्हरपाक लामाक वापरतात. ताची लोकर कपडे, पांघरुणां करपाक वापरतात. थोडे लोक ताचें मांसूय खातात. ताचें शेण जैवीक सारें म्हूण वापरतात. बोकड्यो, मेंढरां राखपाचें कामूय तो करता. इन्का संस्कृतायेंत ताका पवित्र मानतात. ताका देवाक बळी दिवपाक वापरताले. बोलिव्हिया आनी पेरूंत तो गिरेस्तकाये कडेन संबंदीत, सैमाक जोडिल्लो असो प्राणी. देवदूतांचें सामान खंय तो हाडटा, व्हरता अशें लोक मानतात. अल्पाका हो लामा परस मातसो व्हडलो. ताची लोकर लामा परस मोव आसता. दक्षिण अमेरिकन लोक ताका खूब मानतात. लामा सदांच थुकता अशें म्हणटात, पूण हें चुकीचें. ताका राग आयल्यारूच आनी भंय दिसल्यार वा दुसऱ्या प्राण्यां कडेन झगडी जाल्यार तो तांचेर थुकता. मनशाचेरूय तो थुकता. लामा हो उंटाच्या कुळांतलो, पूण वेगळो. उंट न्हय. ताचे फाटीर कुबड आसता. लामा मनशाचेर हल्लो करता अशें म्हणटात, पूण तें खरें न्हय. तो सामको समजूतदार, सहज प्रशिक्षण घेवपी प्राणी. हल्लो करचे बदला तो मनशा पासून पयस रावता. लामा मैदानाचेर रावपाक शकना, ही गजालूय फट. तो दोंगरार रावता आसलो तरी मैदानाचेर सपाट जाग्यार रावंक शकता, पूण हवामान चड उश्ण आसपाक जायना. लामाचे चड दुस्मान नात, पूण प्युमा हो दोंगरावेलो शिव ताका मारपाक शकता. कोयोट, रानवटी सुणी ल्हान लामांचेर हल्लो करतात. कोंडोर हो व्हडलो गरुड ल्हान लामांक उखलून व्हरपाक शकता. ल्हान बोकड्यां मदीं लामा उठून दिसता. ताका लागून सुणी, कोयोट ताचेर हल्लो करतात. हे वटेन बोकड्यो आसतात. ते खातीर बोकड्यो पाळपी लोक लामांक पाळटाच. तर असो हो लामा. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडलें फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.